नमस्कारू. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आज कर्नाटकाचे माजी कैगारिका मंत्री आर.व्ही. देशपांडे हांगेले वळख दितस. आर.व्ही. देशपांडे म्हणून नाव पाविलो रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे कर्नाटक राज्याचे कैगारिका मंत्री जावन आशिल्लीं. तांणी 16 मार्च 1947 इस्वेंतू उत्तर कन्नड जिल्हा हळियाळा गांवांतू विश्वनाथराव आणि विमलाबाई दंपतीले सुपुत्र जावन जल्मलीं. तांगेले शिक्षण शिवाजी युनिवर्सिटी कोल्हापूर आणि कर्नाटक युनिवर्सिटी धारवाडांतू जाल्लें. BA LLB पदवी जोडल्या उपरांत कर्नाटक राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण अभिवृद्धी बँकाचो अध्यक्ष जावन आशिल्लीं. देशपांडे 8 फावटी कर्नाटकाचो MLA जावन वेंचून आयलें. 1985 इस्वींतू पहिले फावटी जनता पक्षा दाखून MLA जावन वेंचून आयलें. उपरांत 1999 इस्वींतू तांणी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षा सावन 1994 ते 2004 2015 ते 18 पर्यंत म्हळ्यार साधारण 13 वर्स मध्यम आणि बृहत कैगारिका मंत्री जावन आशिल्लीं. तांगेल कालारी तांणी कर्नाटक राज्याचे कैगारिका अभिवृद्धी खातीर खूब काम केलां. इन्सेंटिव्ह आधारित माहिती आणि तंत्रज्ञान आधारित कैगारिका कर्नाटक राज्यांत येवच्याक कारण जाल्लीं. तशेंच उच्च शिक्षण आणि प्रवासोद्यम मंत्री आशिल्ले वेळार शिक्षण आणि प्रवासोद्यमाचे खूब अभिवृद्धी जाल्ले. राज्याक येवचे प्रवासीले राखण करच्याक टुरिझम ट्रेड फॅसिलिटेशन ऍक्ट हाडले. तांणी कृषी वसती आणि नगराभिवृद्धी मंत्री जावन आशिल्लीं. कर्नाटक राज्यांत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्थापन जावच्याक कारण जाल्लें. आर.व्ही. देशपांडेक विद्याधिराज पुरस्कार, कॅनरा रत्न, रोटरी प्रशस्ती लाभल्यात. 2023 इस्वींतू तांणी तिरुमला तिरुपती देवस्थानम ट्रस्ट बोर्डाचो सांदो जावन नियुक्त जाल्लीं. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन कर्नाटकाचो माजी कैगारिका मंत्री आर.व्ही. देशपांडे हांगेले आठव करता ती नमस्कार.